माझे नाव देवानंद चंद्रकांत मायणकर, साई स्वतंत्र साई मंदिराचो अध्यक्ष. रामनवमीचो उत्सव आमचो बोगदावाग साई मंदिरान 5 दिवस आसता वार्षिक पद्दती प्रमाणे. आणि 25 तारखेक सुरवात जालो. 25 तारखेक पालखी आसली. सकाळी फुडें निवेद अभिषेक, मागीर दनपारां महाप्रसाद, सांजची 5 आमची पालखी मिरवणूक, 12 सुमार पालखी देवान येता. त्याच्या उपरांत आरती करता. आरती जाल्या उपरांत दुसऱ्या दिसाच्यान जे कार्य ते तितले कार्य चालू जाता. आयज लास्ट दिसाचो उत्सवाचो दीस आणि आज लास्ट महाप्रसाद देवान आमच्या. आणि जे कार्यक्रम आसा ते कार्यक्रम बरे हितूर आमचे जाल्ले आसले. आणि आज ल्हान भुरग्यांचो एंट्रेस कॉम्पिटिशन, त्याच्या उपरांत आमचो प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें. आणि आज रातची 10 म्हटल्यार समाप्ती ह्या उत्सवाची जातली. आज सत्यनारायणाची पुजा आसली आणि सत्यनारायणाची पुजा जावन मागीर आज लोकांचोय भरपूर एक ह्या गर्दी आसा. त्याच्या उपरांत लोक दर्शन घेतल्या उपरांत अभिषेक केल्या भायर महाप्रसाद आमचो चालू आसा. महाप्रसाद जाल्या उपरांत सांजचो कार्यक्रम आसतलो आमचो.